गोंयांत मेट्रोचे प्लॅनिंग सुरू आसा। भारतीय रेल्वे वांगडा ह्या विशीं चर्चा चालू आसा। गोंयांत मेट्रो येतल्यो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच गोंयांत IT हब जावचो असो विचार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। सोमारा यंग लिडर्स कॉन्क्लेव ह्या कार्यक्रमा वेळार मुखेलमंत्र्यान विद्यार्थ्यां वांगडा संवाद साधलो। गोंयांत मेट्रोचे प्लॅनिंग चालू आसा। भारतीय रेल्वे वांगडा ह्या विशीं चर्चाय चालू आसा। गोंयांत मेट्रो येतल्यो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा। तशेंच गोंयांत IT हब जावचो असो विचार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे आसा। पिळये धारबांदोड्या एका खाजगी शाळेच्या आवाठांत खेळपी ल्हान पिरायेच्या विद्यार्थ्यांक शाळेच्या प्युनानूच खंय बरेच शेप लायिल्ले। ह्या विशीं विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी फोंड्या पुलिशेंत कागाळ लेगीत दाखल केल्ली। त्या प्रमाण फोंड्या शाळेचो प्यून प्रेमानंद गावडे हाका अटकूय जाली। ह्याच फाटभुंयेर आतां सोमारा शाळा वेवस्थापनान बसका घेतली। ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या आवाठांत तोडफोड केल्ल्याचे मुखार आयले। शाळेत बसयल्ले CCTV कॅमेरा, विजेचे बल्ब आणि उदकाचो नळ हे सगळे मोडून दवरिल्ल्याचे स्पश्ट जालेले आसा। ह्या विशीं येवपी 16 तारखेक बसका घेवन योग्य निर्णय घेतले अशें शाळेच्या वेवस्थापनाचे म्हणणे। धार्मीक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात काणकोण पुलिसांनी उद्देजक दत्ता नायक हांचेर गुन्यांव नोंद केलो। तांणी मडगांव न्यायालयांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज दाखल केल्लो। ताचेर जाल्ले सुनावणे वेळार काणकोण पुलिसांनी जामिनाक विरोध केलो आनी न्यायालया कडल्यान अंतरीम सुटका दिवपाक न्हयकार दिलो। सोमारा जामीन अर्जाचे सुनावणे वेळार न्यायालयान नायक हांकां 25,000 रुपयाच्या वैयक्तीक बॉन्डाची अट घालून सशर्त अटकपूर्वक जामीन मंजूर केलो। प्रमोद सावंताचे सरकार हे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हणून सदांच विरोधकांनी टिका केलेली आसा। सरकाराच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्या वरवीं सरकार कोट्यांनी रुपया इव्हेंट्साचेर मोडटा। मात ह्या इव्हेंट्साचो गोंयांक खऱ्यांनीच फायदो जाता काय हो एक व्हड प्रश्न जावन आसा। अजून मेरेन तरी कोण केन्ना ह्या इव्हेंटाचो गोंयांक आणि गोंयकारांक कितें फायदो जालेलो आसा हाचेर म्हायती दिवपाक कोणीच तयार ना। आतां फाटले 3 दीस पणजे बांदोडकर ग्राउंडाचेर एक एक्वा फिश फेस्टिवल हो जालेलो आसा। सरकारान कोट्यांनी रुपया ह्या इव्हेंटाचेर मोडले। इव्हेंट जाले उपरांत त्याच सुवाते वयली ही दृश्यां आतां तुमी पळयात। बियरीच्यो बाटल्यो आनी ह्या इव्हेंटांतलो पाश्चात्य संगीताचेर माचये वयलो धिंगाणो जो तांच्यांनी ह्या एक्वा मेगा फिश फेस्टांत केल्लो। दुसरे वटेन ह्या इव्हेंटाक लागून पणजे जावपी येरादारीची बरीच कोंडी जाल्ली। राजधानीत हो इव्हेंट आशिल्ल्यान ते व्हडा संख्येन विदेशी लोक हाजेरी लायतात। महाराष्ट्रांतल्यान येवपी चिकनाच्यो गाडयो कांय लोक दोडामार्ग चेक पोस्टा लागसार आडयतात असो आरोप बॉयलर कोंबड्यांची येरादारी करपी वाहतूकदारांनी केला। भायल्यान येवपी म्हाल इबाडिल्लो आसा आनी पुलिशेंत कागाळ करतले अशें सांगून गाडयो आडयतात। देखून पशुसंवर्धन खात्यान आमी आमच्या म्हालाची तपासणी केली जाल्यार म्हाल उत्तम दर्जाचो आसा अशें अहवालांत आयिल्लें आसा। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें ह्या प्रकरणांत लक्ष घालून बेगोबेग हो प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी बॉयलर कोंबड्यांची येरादारी करपी वाहतूकदारांनी केल्या। राज्यात अपघाताचे सत्र चालू आसा।
मडगांवां अबंद फारिया रस्त्याचेर बस आनी दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो. दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा खातीर व्हरतना मरण आयलें. फुडलो तपास चालू आसा. रस्त्याचेर एखादो अपघात घडलो जाल्यार हेर वाहन चालक तो अपघात पळोवन लेगीत थंय रावना. आपल्या मार्गान ते फुडें वतात. बरेच जाण आपलो वेळ वतलो म्हणून थंय रावपाक सोदिनात, तर कांय जाण पुलिसांक लेगीत अपघाताची म्हायती दिनात. पुलीस आपल्या कडेन चवकशी करीत म्हणून ते लोक ह्या अपघाताची म्हायती दिनात. हाचो मनस्ताप सहन करचो लागतात. पुलीस आपल्याकूच ह्या अपघातात अडकयतले ह्या भिरांतीनूच लोक अपघातग्रस्तांची मदत करपाक टाळटात. लोकांची ही संवय बदलुपा खातीर आनी माणुसकी दाखोवपा खातीर अपघातग्रस्तांची मदत करपी प्रवृत्त तांकां करपा खातीर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हाणें म्हत्वाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. कोणी अपघातग्रस्तांची जर मदत केली जाल्यार केंद्र सरकार तांकां आतां 25,000 रुपया बक्षीस म्हणून दिवपाचें आसा. देशात सुरक्षीत प्रवासाक चालना मेळची म्हणून केंद्रीय येरादारी मंत्रालयान असो हो निर्णय घेतिल्लो आसा. अडवय 70 हांगासर उदकाची पुरवण जायनाशिल्ल्यान अडवयच्या शेतकऱ्यांनी सरकारी शिंपणावळ पंप हावजाचेर घेराव घातलो. शेतां भाटांतली पिकावळ पिड्ड्यार जायत आसा. उदकाची पुरवण करपी सरकारी शिंपणावळीचे पंप अपयशी थारला असो आरोप शेतकऱ्यांनी केला. ह्या शेतकऱ्यांनी सरकारी शिंपणावळ पंप हावजाचेर घेराव घातलो. अडवय 70 हांगासर उदकाची पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान ह्या शेतकऱ्यांनी सरकारी शिंपणावळ पंप हावजाचेर घेराव घातलो. शेतां भाटांतली पिकावळ नश्ट जायत चल्ल्या. उदकाची पुरवण सारकी जायना. सरकारी शिंपणावळीचे पंप अपयशी थारला असो आरोप ह्या अडवयच्या शेतकऱ्यांनी केला. बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात कोलवा पुलिशेन एका दुबाविताक अटक केला. विनायक चव्हाण अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. नावेली वाठारांत रावपी 24 वर्सां पिरायेच्या विनायक चव्हाण हाचे कडल्यान सुमार 3 लाखाचो 3 किलो गांजा पुलिशेन जप्त केला. आयतारा कोलवा पुलिशेन ही कारवाय केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. 24 वर्साच्या गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात विनायक हाका अटक केलेली आसा. बेकायदेशीर गांजा प्रकरणात कोलवा पुलिशेन दुबाविताक अटक केली. विनायक चव्हाण अशें त्या दुबाविताचें नांव आसा. नावेली वाठारांत रावपी हो 24 वर्सां पिरायेचो भुरगो हाचे कडल्यान सुमार 3 लाखाचो गांजा पुलिशेनी जप्त केलो. आयतारा कोलवा पुलिशेन ही कारवाय केली आनी ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. राजधानी पणजेंत गांजाची रोपां सांपडपाची घडणूक चालू असतानाच कोलवा हांगासर नावेली वाठारांत रावपी 24 वर्सां पिरायेच्या विनायक चव्हाण हाका पुलिशेनी अटक केलो. संवसारांत सगळ्यांत व्हड धार्मीक आनी सांस्कृतीक उत्सवाचो मेळावो म्हणून वळख आशिल्ल्या कुंभ मेळ्याची सुरवात जालेली आसा. हो एकूच असो मेळावो जातूंत भारतीय संस्कृती, अध्यात्म आनी एकचाराचें दर्शन घडटा. महाकुंभ मेळावो हो 13 जानेवारीक म्हटल्यारूच मालिनी पुनवेक सुरू जालो आनी 26 फेब्रुवारीक महाशिवरात्रेक तो सोंपतलो. प्रयागराजांतल्या गंगा, यमुना आनी सरस्वती ह्या त्रिवेणी न्हंयच्या संगमाचेर सोमाराक विंगड संप्रदायांतले साधू संत आनी देशी विदेशी पर्यटक आनी हेर भावीक उपस्थित आशिल्ले आनी ह्या कुंभ मेळ्याचो तेंच्यांनी आस्वाद घेतलो.
फाटले मंत्रिमंडळ बसकेत पर्यावरण मंत्री रोहन खंवटे एक मंत्री टूल किटावरवीं गोंयची बदनामी करता असो बॉम्ब घातिल्लो. रोहनाक हाचेर बाबूश मोन्सेरात आनी एक दोन मंत्र्याचो तेंकोय आशिल्लो. सरकारांतलोच एक मंत्री टूल किटाचो वापर करून सरकार आनी मुख्यमंत्र्याची बदनामी करता देखून हे गंभीर प्रकरणाची गोंयभर चर्चा जाल्ली. मात प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन टूल किट बीन कांय ना तो मिडियान तयार केल्लो विशय अशें विधान करीत त्या मंत्र्याक चवकशे पयलींच क्लीन चीट दिल्ली. तानावडे म्हणटा टूल किट बीन कांय ना. मात हेच विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारले जाल्यार ताणें ह्या बाबतींत वेगळें विधान केलेलें आसा. टूल किटाच्या बाबतींत चर्चा चालू आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा. बाबासाहेब आंबेडकर हांचेर केल्ल्या गृहमंत्री अमित शाह हांच्या विधानाचो काँग्रेसीन निशेध करीत पुराय देशभर जय बापू, जय भीम आणि जय संविधानाची मोहीम राबोवपाचे आसात. 26 जानेवारी 2025 ते 26 जानेवारी 2026 अशें वर्सभर ही मोहीम चलतली. ह्या कार्यकाळात प्रत्येक शेनवार आणि आयतार काँग्रेसीचे फुडारी आपापल्या वाठारांत जागृताय करतले अशी माहिती काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन दिली. अपहरण जाल्ले एका ल्हान पिरायेच्या चलयेची दिवचल पुलिशेन सुखरूप सुटका केलेली आसा. पुलिशेन ही कामगिरी करतना पिडेस्त चलयेक हुबळीच्या बस स्टँडाचेर ताब्यात घेतले. पुलिशेन ही कारवाय 6 वरां भितून केली. एका ल्हान चलयेक अपहरण केल्ल्याची ही घडणूक आशिल्ली आनी ह्या अपहरण केल्ल्या चलयेक पुलिशेनी 6 वरां भितून सुखरूप ताची सुटका केली. पुलिशेन ही कामगिरी करतना पिडेस्त चलयेक हुबळीच्या बस स्टँडा वयल्यान ताब्यात घेतले. तशेंच ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास लेगीत चालू आसा. केप्या कावरे पिर्ला पंचायत वाठारांतल्या काजूगट्टो तशेंच काल्ला गांवांत रस्तो नाशिल्ल्यान लोकांक बरे त्रास सोंसचे पडटाले. रस्तो नाशिल्ल्यान सामानाची येरादारी करप शक्य नाशिल्लें. शाळेंत वचपी भुरग्यांक कितलेशेच किलोमीटर चलून वचचें पडटालें. पावसाच्या दिसांनी जाल्यार लोकांचे सामकेच हाल जाताले. रस्तो नाशिल्ल्यान भलायकीच्योय सुविधा लोकां मेरेन पावनाशिल्ल्यो. गोंय मुक्ती उपरांत कितलींशींच वर्सां जालीं खंयचोच मंत्री ह्या गांवांत पावलो ना अशें पंचवांगडी प्रदीप वेळीप हाणें सांगलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आयतारा ह्या गांवांत पयल्या खेपे वचून पळोवणी केली. तशेंच ह्या रस्त्याचो बुनयादी फातर बसयलो. 14 कोटी रुपया खर्च करून ह्या वाठारांत रस्त्याचें काम आतां सुरू केलां. गोंय मुक्ती उपरांत पयल्याच खेपे नवो रस्तो सुरू जातलो. ताका लागून थळाव्या लोकांक एक धादोसकाय मेळिल्ली आसा. जगातलो सगळ्यात व्हडलो मेळावो आशिल्ल्या महाकुंभाक आयज सोमारच्यान सुरवात जाली. ह्या कुंभ मेळ्याक शाही स्नान लेगीत म्हणटात. पौष पौर्णिमेच्या मुहूर्ताचेर सुरू जावपी हो सुवाळो 45 दीस चलतलो. दर 12 वर्सांनी जावपी महाकुंभा खातीर हजारो साधू संत आनी जगभरातले लाखो भावीक प्रयागराज हांगासर दाखल जाले आसा. फुडलो 1.5 म्हयनो तब्बल 40 कोटी भावीक ह्या मेळाव्याक येवपाचे आसा अशी शक्यता आसा. आनी अशी शक्यता गृहीत धरूनच उत्तर प्रदेश सरकारान ह्या सुवाळ्याची जय्यत तयारी केलेली आसा. श्रद्धा, व्यापार आनी आधुनीक व्यवस्थापन हांचो मिलाप आशिल्ल्या ह्या महाकुंभाचे एक प्रचंड आर्थीक यंत्रणा
कार्यरत आसा। ही यंत्रणा स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तराचेर आर्थीक प्रगतीक चालना दितात। उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या नेतृत्वाखाला भाजप सरकारान महाकुंभा खातीर 6,990 कोटी रुपया खर्च करून 549 प्रकल्प सुरू केलेले आसा। ह्या अंतर्गत विकासा कडल्यान स्वच्छते मेरेनची खूबशीं कामां चालू आसा। 2019 कुंभमेळ्याची तुलना केली जाल्यार त्या वेळार 3,700 कोटी रुपया खर्च करून 700 प्रकल्प हातीत घेतलेले। उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हांच्या नेतृत्वाखाला भाजप सरकारान महाकुंभा खातीर 6,990 कोटी रुपया खर्च करून 549 प्रकल्प थंय सुरू केलेले आसा। 2019 कुंभमेळ्याची तुलना केली जाल्यार त्या वेळार 3,700 कोटी रुपया खर्च करून 700 प्रकल्प हातात घेतलेले। महाकुंभ मेळ्याच्या आयोजनाविषयी संबंधित अधिकाऱ्यांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार या सुवाळ्याद्वारे उत्तर प्रदेश सरकाराक 25 कोटी रुपयांचो महसूल मेळपाची शक्यता आसा आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत 2 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल जावपाची आसा। महाकुंभ 2025च्या माध्यमांतल्यान उत्तर प्रदेशाच्या विकासासाठी आर्थिक वाडी खातीर 2 लाख कोटी रुपया मेरेनचे उत्पन्न मेळपाचो अंदाज आसा। या सुवाळ्या खातीर 40 कोटी लोक येवपाची शक्यता आसा आणि ह्या लोकांनी सरासरी 5,000 रुपया जरी खर्च केले तरी तातूंतल्यान 2 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल उत्तर प्रदेशाच्या राज्यात जावपाची आसा। जगातलो सगळ्यात व्हड मेळावो आशिल्लो कुंभमेळ सोमारच्यान सुरवात जालो। पौष पौर्णिमेच्या मुहूर्ताचेर सुरू जावपी हो सुवाळो 45 दीस चलतलो। तरणाट्यांचे सामर्थ्य देशाक विकसीत जावपाच्या दिकेंत घेऊन वतलो असो आशावाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आयतारा विकसीत भारत युवा नेता संवाद ह्या कार्यक्रमात संबोधित करतना व्यक्त केलो। भारत विकसीत जावपाचें उद्दिष्ट कांय लोकांक अवघड दिसतले, मात ते अशक्य नाशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें म्हटले। विकसीत भारताच्या भावनेत उचललेले हे प्रत्येक पाऊल, धोरण आणि निर्णय याबाबत योग्य मार्गदर्शन जाले जाल्यार भारताक विकसीत देश जावपा पासून कोणूच आणि खंयचीच शक्ती थांबोवपाक शकना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटले। विकसीत भारत म्हणजेचो आर्थीक, धोरणात्मक, सामाजीक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या मजबूत आसतलो, जे अर्थव्यवस्था पर्यावरणाची भरभराट जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटिल्लें आसा। अमेरिकी चलनाची वाढती मजबूती आणि परदेशी गुंतवणुकीचे व्हडा प्रमाणात देशाच्या भायर सुरू आशिल्ल्या गमनाच्या फुडे रुपयाचो प्रतिकार अपयशी ठरला। ताका लागून शुक्रारच्या सत्रात रुपया आनीक 18 पैशांनी घसरिल्लो आसा आणि इतिहासात पहिल्यांदाच रुपयाचे डॉलराच्या तुलनेत 86.4 टक्को गाठिल्लो आसा। आणि चिंतेची बाब म्हळ्यार रुपयाच्या निरंतर गटागळीच्या ह्या सलग 10व्या आठवडो आसून हातूंत रिझर्व्ह बँकेतले प्रक्रियेच्या वेगानी सामकी तांची घसरती चालू आसा। ह्या उपरांत काँग्रेस नेता आणि वायनाडची खासदार प्रियंका गांधी वांड्रा हांणी शेनवारा केंद्र सरकाराचेर बरीच टिका केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडल्यान ह्या मुद्द्याचेर तिणें उतर मागलें। निवडून आयले जाल्यार एका वर्सा खातीर दिल्लींतल्या सुशिक्षीत बेरोजगारांक दर म्हयन्याक 8,500 रुपया दिवपाचे आश्वासन काँग्रेसीन आयतारा केलेले आसा। विधानसभा वेंचणुके आदीं काँग्रेसीन केल्ली ही तिसरी घोशणा जावन आसा। युवा उडान योजने अंतर्गत ही आर्थीक मजत दिली वतली, ती मुफत नाशिल्ल्याचे काँग्रेसीचे सरचिटणीस सचिन पायलट हाणें पत्रकार परिशदेंत सांगले। जे तरणाटे कंपनी, कारखानो किंवा संस्थेत आपले कौशल्य दाखोवपाक शकतात तांकां आर्थीक सहाय्य दिवपाक काँग्रेसीन मदत करपाचें सांगिल्लें आसा। तांकां ह्या कंपन्यांच्या माध्यमांतल्यान पयशे मेळटले अशें लेगीत तांच्यांनी सांगिल्लें आसा।
त्याचबरोबर घर बसल्या बसल्या लेगीत काँग्रेस जर दिल्लीत निवडून आयली जाल्यार सुशिक्षीत तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो. राम मंदिरात रामलल्लाच्या मूर्तीच्या अभिषेक सुवाळ्याच्या पहिल्या वर्धापन दीस सुवाळ्याक शेनवारा प्रारंभ जालो. ह्या निमतान विविध कार्यक्रमाचे सहभाग जावपा खातीर व्हडा संख्येत भाविक पवित्र नगरीत दाखल जाले. शेनवार पासून राम मंदिर परिसरात 3 दिसाचो धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू जाल्लो आसा. वर्धापन सुवाळ्याचा प्रारंभ जो आसा तो यजुर्वेद पाठ आणि मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या दवारे राम लल्लाच्या मूर्तीच्या अभिषेकान जाल्लो आसा. तशेंच शर्वी नदी हाच्या किनाऱ्यापासून राम मंदिरा मेरेनचो परिसर 500 क्विंटल फुलांनी सजयिल्लो. झारखंड राज्यातल्या धनबाद हांगासर एक खाजगी शाळेत धक्कोदायक प्रकार घडलो. इयत्ता 10वीच्या चलयांक पेंट डे निमतान एकमेकांच्या शर्टाचेर तांच्यांनी संदेश एक बरयल्लो. मुख्याध्यापकांक हो प्रकार समजल्या उपरांत तांच्यांनी 80 चलयांक आपलो शर्ट काडपाची शिक्षा दिली. ह्या चलयांनी सदर कृत्याबाबत माफी लेगीत मागली, मात तांकां विना शर्ट फक्त ब्लेझराचेर घरा धाडले. हे सगळे प्रकरण आपल्या त्या पालकांक भुरग्यांच्या पालकांक समजल्या उपरांत पालकांक धक्कोच बसलो. त्या उपरांत पालकांनी शाळेत धडक दीत मुख्याध्यापकांचेर कारवाय करपाची मागणी केली. त्या उपरांत जिल्हा प्रशासनान एक समिती स्थापन केलेली आसा आणि तशेंच हाचो फुडलो तपास झारखंडात चालू आसा. फाटल्या कांय वर्सभरांत भारतांतल्या शहरांमदीं गर्दी वाडत आसा आणि ह्या गर्दीचो ताण वाहतुकीचेर जावपाक लागला. भारतांतले विविध शारां जी आसा ती विविध क्षेत्रां खातीर वळखली वतात. शिक्षण नगरी ते IT पार्का खातीर उबे रावपी शहर म्हटल्यार पुणे ह्या निमतान त्या शहरात वास्तव्यास थंय रावपाक आनी शिकपाक वचपी तशेंच IT कंपनी आशिल्ल्या कारणान थंय नोकरेक वचपी ताका लागून थंय गर्दी व्हडा प्रमाणांत वाडत आसा. हाका लागून भारतांतली सर्वाधिक गर्दीचें ठिकाण म्हणून पुण्याचें नोंद जाल्लेलें आसा. तशेंच ह्या पुणे शारा फाटल्यान बेंगलोर आनी पुण्याचो हो क्रमांक रागिल्लो आसा. इस्रोन अंतराळात डॉकिंग प्रक्रियेचो एक प्रयत्न म्हणून 2 उपगिरे एकमेकां पासून 3 मीटर अंतराचेर हाडले आणि उपरांत सुरक्षीतपणांत त्यांच्या मूळ स्थानाक परतून तांकां हालयले. इस्रोन आयतारा ही अशी माहिती दिल्या. डेटाचे पूर्ण विश्लेशण केल्या उपरांत डॉकिंगाची प्रक्रिया केली वतली अशें ह्या इस्रोन म्हटिल्लें आसा. इस्रोन एक्साचेर केल्ल्या टिप्पणीत म्हटिल्लें आसा की 2 उपगिरे जे आसा ते 15 अंतराचेर आणि उपरांत 3 मीटर अंतराचेर हाडपाचो जो प्रयत्न आशिल्लो तो यशस्वी जाल्लो आसा. अंतराळात परत एकदा सुरक्षीत अंतराचेर तांकां व्हेल्ले आसा. ह्या अंतराळात डॉकिंग प्रयोग करपाक 2दा उशीर जाल्लो. सुरवातीक हो प्रयोग जो आसा तो 7 जानेवारी जावपाचो आशिल्लो, उपरांत 9 जानेवारी हांच्यांनी तो करपाचो येवजिल्लो. मात 30 डिसेंबर 2024 ह्या दिसा इस्रोन डॉकिंग प्रयोगाची घोषणा केली. 30 डिसेंबराच्या दिसा प्रक्षेपीत करण्यात येल्ल्या ह्या मोहिमेचो उद्देश ल्हान अंतराळ यानाचो वापर करून इन स्पेस डॉकिंगाचे प्रात्यक्षिक तांच्यांनी केलें. ही मोहीम यशस्वी जाल्ल्यान चंद्रावयल्यान आतां नमुने हाडपाक आनी स्वताचे अंतराळ स्थानक उबें करपाक भविश्यांत मजत जातली.